कुचेले सरकारी जमनीचेर उबारिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां क्लियर करूक प्रशासनान एक्शन सुरू केला। 140 बांदकामांतल्या 40 जाणांक नोटीसी काडिल्ल्यो। कांय दीस आदी 35 मातये भरवण केल्ली। आज एक उडयले। उरिल्ली 8 दिसां भितर खंय क्लियर करतले। ताच्या उपरांत उरिल्ल्यांक नोटीसी धाडटले म्हूण सुत्रांची म्हायती। हायकोर्टाच्या वर्दी उपरांत बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, आम्ही आज सध्या कुचेले खाटपा वाड्याचेर। तुमकां खबर आसतलें ह्याच जाग्यार फाटीं ऑथॉरिटीन हांगासर जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा त्या हेजेर जी इनलिगल घरां बांदिल्लीं त्या हेजेर कारवाई केल्ली आसा आनी कितकीशींच घरां डिमोलिश केल्ली आसा। आनी त्या तितून बाकीची घरां आसात तांकां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आयज एक डिमोलिश केल्ली आसा। बाकीची जी घरां आसात ती ह्याच दिसांनी डिमोलिश जातली अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्ली आसा। ऑन द स्पॉट पुलिसाची टीम आनी मामलेदाराची टीम ऑन द स्पॉट पाविल्ली आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर।